प्रोटेस्ट करपाक म्हणजे रेल्वेचे थंय काम करपाक गेल्ले त्या वेळाचेर जो DYSP जो आसा KP जो पडवाळ किरण पडवाळ हाणें एक म्हणजे लोकशाही पद्दतीन आमी प्रोटेस्ट करता फाटल्या 2 ऑक्टोबरा साकून तर आयज पर्यंत आमी जी मार्ग जो आपणायला तो लोकशाही पद्दतीन आपणायला आमी खंयच्याच पद्दतीचे लोकशाहीच्या विरुद्ध वचून जावं एखादें हिंसकवरण दिन आमी केन्नाच कांय केलें ना जर त्या दीस जर तुमी जर तेगेलो व्हिडिओ जर तुमचे कडेन पावलो आसत काय कितें तें म्हाका खबर ना पूण तो कितें म्हणटा त्या व्हिडिओ काड हाजी शूटिंग काड आनी तुमकां आपूण भायर दाखयता एक DYSP जर अशी तरेची धमकी जर आमकां प्रोटेस्ट करपी जर कार्यकर्त्यांक जर दिता जाल्यार ही लोकशाहीची हत्या जाल्या म्हळ्यार हरकत ना. इक्वली रिस्पॉन्सिबल मानतात हे क्लॅरिफाय सध्या फक्त एकट्याचेच नाव आसलें एकल्याचें नाव स्लोगनात घातले जायत पूण आमचे जे प्रेझेंटेशन आसा तुमकां वेल आपयतात आमी ऑलमोस्ट रेग्युलर आमचे प्रेझेंटेशन चालू आसता गोंयांत कोळसो नाकाचे प्रेझेंटेशनात तिगांयकूय आमी इक्वल इम्पॉर्टन्स दितात आमी कोणाकूय एकल्याक टार्गेट करनात एकांचे आयज स्लोगनात अडानीचे नाव आयले जायत कित्याक स्टेट बँकान आयज अडानीक $1 बिलियन लोन दिवपाचें ट्राय केलां ऑस्ट्रेलियेक आनी आमकां खबर आसा की मुखार वाडटले तितून अडानीचो एक मेजर रोल जातलो मुखार जे कोळसो वाडटलो ताका लागून आनी अडानीचे सगळ्यांक खबर आसा की भारतभर अडानीन लोकांचेर खूब अत्याचारी केल्ले आसा हाजी खूब डॉक्युमेंटेशन आसा सो हाका लागून लोकांचे तोंडार एकांचे अडानीचें नाव येत पूण आमी तिनी कॉर्पोरेशनाक इक्वली रिस्पॉन्सिबल